नमस्कार. आजच्या रेसिपी आणि एक इंटरेस्टिंग जेवण. आज आम्ही कॉन्टिनेंटल जेवण करूया, 5 स्टार स्टायलिंग करूया आणि एन्जॉय करूया. लॉबस्टर साल्सा. तर हे 4 मार्केट ओपन जाता हे सकाळी सकाळी. तर एक व्हडले तोप घेऊया आम्ही, हातून उदक घालया. तोप तुमकां बरें मातशें व्हडलें जाय, लॉबस्टर सारके बुडपा सारके येदे व्हडले तोप जाय. ते बरं काढून घेऊया. लॉबस्टर हांवें पयलीं धुवन घेतला शिजोवचे पयलीं. बरें धुवन घेवप, कारण म्हणजे रेसिपी जाले उपरांत ते लॉबस्टर जे स्टॉक उरतले न्ही तेजे आमी सूप करतले. गार्लीक फुल अशें कट करप जालें. जिंजर पेत हे भाशेन कातरून घेयात. टमाटर हे भाशेन कातरून घेयात. एक कानो, मिरसांग तुमकां जाय तितले घालात, तितले मिरसांग तुम्ही घालात. हांवें 2 घातला. आणि हे ओली वेस्ट काय करप ना, सगळे घालात. आणि हे मोठे मीठ घातले हांवें. आणि इल्लें उदक घालया. लॉबस्टर सारके बुडपा जाय. आमी शिजयतले न्ही, 40 मिनटां शिजयतले हाका. आता लॉबस्टर शिजसर आमी साल्साची तयारी करून घेवया. साल्साक लागपाची सामग्री पळयात. हे तोरां बारीक कातरून घेवप. ब्रुनवा कट मारपाचे. हे कटाक ब्रुनवा म्हणटात. लसूण धाडून घेवया. आणि हे मिरसांगेक स्कॉच बोनेट म्हणटात. हे तीख उजो एकदम. हे तुमकां मेळपाक मातशें कठीण हा गोंयांत. हे फक्त चडशे भायल्या देशांत मेळटा. मेळ्ळ्यार बरें. हितून बरो फ्लेवर आनी बरो टेस्टी उरता हे मिरसांग. हे जर तुमकां मेळना न्ही, तुमी हरवी मिरसांग एक्स्ट्रा घालात. आणि हे टोमाट आमी ब्लांच करून घेवपाचे. ब्लांच कशें करपाचें तें पळोवन घेयात. हे भाशेन सुरी गुंडोवन तेका कट मारपाचे आणि खतखते उदकान आमी एका 5 सेकंद दवरपाचे. आणि रोखडे थंड उदकान घालपाचे. आणि मागीर तेचे कात काढून घेवपाचे. ताका म्हणटा ब्लांच. आता आले आमी अशें सोलून घेवया आणि एका बारीक अशी स्लाइस मारून रगड्यार घालून कुटया. मिक्सरान मात घालनाका, आमकां प्युरे करपाचे ना. लागला हांगासर मिक्सरान घातले की जातले प्युरे जातले आनी तुमकां साल्सा फ्लेवर जे आहा न्ही ते तुमकां मेळपाना. ताका लागून हे कुटून घेतले तुमकां बरे फ्लेवर येतले. मिक्सरान घातल्यार तुमकां हे फ्लेवर येवचे ना. आणि आता हे टोमाट जे आमी ब्लांच केला न्ही ते टोमाटे अशे मातशे रफ कातरून तेका अशे स्क्वॉश करून घेवप आमी. हे पळय, हे भाशेन स्क्वॉश करून घेवप. ते आमी साल्सा करता न्ही, मिक्सरान घातले की जाते प्युरे जातले आनी मजा येवपाना खावपाक. हे पळय ह्या भाशेन. आता हेतून तोरां घालया आमी. हे ऑलिव्ह ऑयल. लिंबू ज्यूस घालया. एक लिंबू लागतलो एका. आणि एका मातशें गुंडोया बरें. मिक्स करून घेवया बरे भाशेन. हे पाप्रिका मिरसांग पावडर घालपा जाता तुमचें. आनी इल्लें मीठ. हे ओली कोथमीर चॉप करून घेतलेले हांवें. 40 मिनिटां जाल्ले आसा आणि आमचे लॉबस्टर झाले तयार.
आणि ह्याचे हांव करतलो सूप. आता लॉबस्टर आम्ही कातरून घेऊया. कातरपाचे कसे आहेत ते सारखे पोवन घेयात. सारखे रफ कातरले की जातले लॉबस्टराचे सेल जे आनी ते मोडटले. ताका लागून सारखे मच्छे मदीं सारखे मदीं वेट घालून ताका 5 स्टार प्रेझेंटेशन करता जाल्यार आमकां त्या भाशेन ते लक्षांत दवरून करचें पडटा न्ही. मोडपा विडपा जायना, बरें दिसपाना तशें जाल्यार. आता हे भाशेन एका ओपन करया, हळू ओपन करात हा, नाजाल्यार ते शेल मोडटले आनी हेजे सगळे मांस आमी काडून घेवप. ते भाशेन आमी कट करून घेवया बारीक आणि एका पत्तूर फिलिंग करया. आणि ते जे मांस जे आहा न्ही ते तुमी साल्सान पासून मॅरिनेट करून घालपा जाता आणि प्लेन बी घालपा जाता. हे आमचे साल्सा तयार जाल्ले आसा आनी टेस्ट करून पळोवया. हे आमचे लॉबस्टर साल्सा जाले तयार. चडशे आमी स्टार्टरान सर्व करता, हे मेन कोर्स न्हू. जर तुमकांय हे नुस्त्याचे बाजार पळोवपाचे आहा, लंडनचे सगळ्यात व्हडले फिश मार्केट हे सकाळी 4 ओपन जाता आणि 7 बंद जाता. लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान दिता आणि तुम्ही UK पासून सगळे पळोवपा जाता थिंगासून माझे दुसरे चॅनल आसा नाईक 78, ताचेर लिंक मेळटले. पळयात आणि एन्जॉय करात. मेळया दुसरे व्हिडिओन. देव बरें करूं.